नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। दारगळे एंट्री फी पोस्टाचेर गँगाक घेऊन मारबडे तोडफोड, नितेश राणे सहित 9 गुंडांक अटक। महाराष्ट्रातल्यान लोकांक हाडून पेडणेकारांक बडयले, वातावरण तापले। दाबोळे टर्मिनलाचे केंद्रीय मंत्री अजित सिंगान केले उक्तावण। सार्दीन म्हणटा आनीक विमानतळ नाका, मुख्यमंत्री आणि विमानतळ प्राधिकरण अधिकारी म्हणटा दुसरो जाय। पोन्ने गोयच्या साहेबाचे फेस्त मनयले मोठे दबाज्यान। मुखेल मिसाक हजारांनी गोंयकारांची गर्दी, टुरिस्ट धरून गोंय आणि लागसरच्या वाठारांतल्यान फेस्ताक हजारांनी लोक। मंगळारा दिसभर तरुण तेजपालाची क्रायम ब्रांचीतच चौकशी। पीडित चलयेन सांगिल्ले गजालींची पुलीस करतात खात्री। बुधवारात तेजपालाक चढ करून व्हरतले ग्रँड हयातात। आणि वाळपयचे नवोदय विद्यालय आयला गलगलाक, जागेचो वाद गेला कोर्टान। बिल्डिंग काबार, भुरग्यांचे जीवाक बरे वाईट जाल्यार जबाबदार व्यवस्थापन, पालकांची शिटकावणी। खबरो विस्तारान। महाराष्ट्राचो उद्देग मंत्री नारायण राणेचो धाकलो पूत नितेश राणेन धारगळे चेकपोस्टाचेर एंट्री फी मागली म्हूण थंयचे कर्मचाऱ्यांक बाउन्सरांक घेवन मारबडे केली। नाक्यावेले गेटीची ताणे मोडतोड केल्या। पेडण्याक केस करून नितेशा सयत पुलिसांनी 10 जाणांक अटक केल्या। 3 कर्मचाऱ्यांक ताणे बडयले, तांकां तुळ्या भलायकी केंद्रांत घाले। पुताक अटक केल्ल्यान नारायण आनी भाव निलेश राणे तेमाक पेटल्यात। राणेचे 100 कार्यकर्त्यांचे पेडणेकारांकडेन पेटले। वातावरण तापिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात पुलीस घाल्यात। एंट्री फी मागली म्हूण 25 ते 30 जाणांनी मेळून एंट्री फी मागपी टोल नाक्यावेले 3 कर्मचाऱ्यांक बरोच मार घालो। तातूंत महाराष्ट्राचो मंत्री नारायण राणेचो पूत नितेश राणे आशिल्लो। ताणे आनी ताच्या बॉडीगार्डांनी ह्या 3 जाणांक मार घालो। ही घडणूक धारगळे चेक नाक्यार दनपारा सुमार 3 वरांचेर घडल्या। धारगळे एंट्री फी चेक नाक्यार 5 गाडयो येवन रावल्यो। तेन्ना एंट्री फी घेवपाक आशिल्ल्या ऑपरेटरान गाडी अडयली आनी फी मागली। तेन्ना गाडी चलोवप्यान ताका शापोता सांगली। गाडी नितेश राणेची म्हूण सांगले। नितेश खासदार वा आमदार न्ही। गाडयेक तांबडो दिवो नाशिल्ल्यान एंट्री फी ऑपरेटरान ताचे कडेन पास मागलो वा वळखपत्र आसा काय विचारले। ताचेर ते तिडकले। नितेश राणेचे बॉडीगार्ड गाडयेंतल्यान देंवले आनी ऑपरेटरांक बरोच मार घालो। उपरांत नितेश राणेन ऑपरेटरांक मार घालो। पंकज गांवकर, शरद साळगांवकर आनी अनिल शेटये ह्या 3 ऑपरेटरांक राणेचे गँगाकडच्यान मार पडला। इतलेच न्ही, मारबडय करून सगळे जाण एंट्री फी फारीक करनासतना नाक्याची गेट मोडून गेले। 108 हाडून तांकां तुळे हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेले। येयल्या न्ही, भायल्यान गाडी घेतल्या। टोला गेटीच्यान गाडी काडून ना, भायल्यान गाडयो घातल्या तेणी। ताका सांगलें राव, तर ह्याची गाडी नासली, प्रायवेट गाडी आसली। पूण आमकां काय खबर ना तो कोण तो। तेन्ना आमी ताका कितें जालें, साहेब पयशे दी, आमचे कामच ते पयशे मागपाचे। तर आपण साहेब आहा म्हणून कोण तो तेजो एक मनीस धांवन येयलो, कोण तो आमकां खबर ना। तेन्ना हेका तेणी धुकल्लो आनी हेचेर थापाड मारले तेणी। हेचे हांव पयशे घेवपाक आसलो तेन्ना मागीर घेवन म्हाका तेंच्यांनी 10 जाणांक धुकून घातला, मारला। कितले जाण आसले ते सगळे? आतां मेजून हांवें 10-12 जाणां आसले। 2-3 गाडयो आसले हेचे। म्हाका भितर तोलान घालून मारलाय म्हाका। आनी कितें म्हणपाक लागलो? कितें गाळी बीन गाळी घेवपाक लागलो, मारपाक लागलो, मारपाक लागलो बरें। आनी खंय मारले तुमकां? हांगा तकले फाटी बीन सगळ्यांक मारला। मागीर तुमी कोणाक? आमी आमच्या साहेबाक फोन मारला, रॉबर्टाक फोन मारला। तेन्ना हे आमचे दोग रॉबर्ट कितू मालदार आनी हो माद्रेकार दोगूय धांवन येयले। त्याच्या आधी ते पळून गेल्या। निलेश राणेच्या चेड्यान म्हाजेर, नारायणाच्या चेड्यान म्हाजेर थपाड मारले हांगासर। गड्डो चौगान गड्डो त्याच्या फुडें गेला, गाडयेन आसलो बसलो तो स्टेरिंगाचेर। थंय तो घेवन घे म्हणाल ताका, थंय व्हरान तेणें म्हाजेर थपाड मारले। गेलो सोडपाक तांकां, म्हाजेर थपाड मारले त्या वटेन रोडार उडयलो। हांव गेलो ते हांगा RTO कडेन गेलो तांकां सांगपाक। ते मागीर हें करून तेन्ना आमकां सेफ्टी कोणाची ना न्ही, ते हें करतलो म्हटल्यार कोणूच ना तेन्ना थंय। सेफ्टी बी कोण ना। रॉबर्ट काय आमी तेन्ना फोन केला तेन्ना रॉबर्ट येयला। रॉबर्ट कोणूच ना थंय। पोलीस प्रोटेक्शन कोण नासलें आमकां।
म्हणून आम्ही 14 जाण कटले गे ते 10-12 जाण आमकां घट जाल्या तेंच्यांनी मारपाक लागले जाय न्हू आमकां निदान तेणी ते आमकां 5 दाखोवपाक जाय आपण सीएम जावं कोण खासदार म्हणून थंय आमकां कांयच दाखोवना तेणी फक्त बरोवन हाडले ते तेचे रॉंग न्हू बरोबर आणि कितें तेणी कितें दाखयलेलें तेणे कांयच दाखोवना आमकां तेणी गाडयेचे ते नंबर गाडयेचे नंबर फक्त 2 गाडये नंबर दिले आनी कांयच दिवना तेणी कांयच दिना धारगळ चेक नाक्यार हे कर्म करून नितेश राणे आणि ताचे गँग कळंगुटे आयले थंय ताचे सयत 10 जाणांक पुलिसांनी धरले तांकां ताब्यात घेवन पेडणे पुलीस स्टेशनार व्हेले आनी हेर कांय जाणांक मेडिकलाक व्हेले पुलिसांनी नितेश राणे आनी हेर 8 जाणांक अटक केल्या तांचे 8 दंगल आनी मारपेटाची कलमां लायल्यात ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलाचे केंद्रीय विमान येरादारी मंत्री अजित सिंगान उक्तावण केले सुवाळ्याक खासदार आशिल्ले सार्दीन म्हणटा गोंयाक आनीक वेगळे विमानतळाची गरज ना मात कांय वर्सांनी दाबोळेचो बस स्टँड जातलो म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान सार्दिनाक थंयच जाप दिली मोपा जायच पडटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें कांय खासदार दिल्ली वचून काडयो घालतात म्हणूनय तोमणो मारलो विमानतळ प्राधिकरणाचो अधिकारी म्हणटा 2 विमानतळ जायच मंत्री अजित सिंग म्हणटा हो विशय गोंयाचो Maybe otherwise we have to sacrifice a lot. I don't know whether you can do it, but there are VIPs sitting here who have capacity of bending things in Delhi. I'm referring to Mr. Vijay Singh who was quite high influence and request him to ensure that some naval land is allotted for this airport. दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलात एका वेळार 2750 पॅसेंजर हाताळपाची आसा हो विस्तार करूंक सुमार 3.5 कोटी मोडल्यात India has emerged as fastest growing aviation market in the world. As already informed, India is presently 9th largest civil aviation market in the world. The domestic passenger movement in the next 10 years shall exceed 336 million passengers per annum, and international passenger traffic shall cross 84 million mark. जानेराच्या दुसऱ्या सप्तकान हो टर्मिनल पुरायपणान उक्तो जातलो पूण तात्पुरते उक्तावण करतनाच विमानतळावेल्यान राजकारण उफाळून आयले गोंयान आनीक विमानतळ येवचो ना अशी सार्दीन घोशणा करून मेकळो जालो एअरपोर्ट थोडे तेंपाक ना जातलो हांव गोंयचे गोरबेक सांगूंक सोदतां हो एकूच एअरपोर्ट उरतलो गोंयांत आनी दुसरो एअरपोर्ट येवचो ना कित्याक आमकां गोंयकारांक आनीक एअरपोर्टाची गरज ना थंयच रोखडीच मुख्यमंत्री पर्रीकारान सार्दिनाक जाप दिली दाबोळेची गरज आसाच पूण मोपा ही फुडाराची गरज अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें आनीक कांय वर्सांनी दाबोळे बस स्टँड जातलो असोय तोमणो मुख्यमंत्र्यान मारलो And therefore there might be need of another airport if it is commercial corridor. What I wanted to tell people of Goa with this inauguration is if anyone tries to tell you this terminal will close if Mopa open, he is grossly mistaken. Mopa is in need of the future along with Daboli. And this assurance is absolutely from state government because we need more capacity and probably in another 10 years this airport will be worse than a bus stand if we don't go for new additional capacity. फातोड्डेच्या आमदारान बस स्टँडाचेर मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचो खर निशेध केलो काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याक थंयचे थंय जाप दिवप काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक जमले ना म्हूण विजय तिडकलो On the contrary, the Chief Minister said that this airport will become a bus stand once the air traffic increases. So this is shocking. This is not a tribute to this. Unfortunately, the Congress was not up to the mark in giving a befitting reply. I hope they will do it now. अजाप म्हणल्यार भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचो अधिकारी सुधीर रहेजाने गोंयान 2 विमानतळाची गरज उक्तायली Otherwise, why should we invest 350 crore for Of course, they are in. No problem. You're not stupid, यार. ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी अपन जगह पर इतना पैसा नहीं है. नहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास इतना पैसा नहीं है कि डाउन द ड्रेन नया एयरपोर्ट बन रहा है तो पैसा लगाएगा. समझ एब्सोल्युटली समझ ये तो रिमेन रहेगा नो प्रॉब्लम. I am the man actually plans. I am the planning member planning. नहीं क्या है कि politically views are total different. That's why we are. I specifically mentioned in my secretary speeches. There should not be any misgivings. This cannot be closed. You need 2 airports. I understand. But your own statement was contradicted by the MPs. MP छोड़ दो यार ये करते काम आले. We are not into this politics election. मिडियान हाचेर केंद्रीय विमान येरादारी मंत्री अजित सिंगाक विचारले तो म्हणटा विमानतळाचो मुद्दो राज्य सरकारान हाताळपाचो
Your MP is strongly opposed Mopa Airport. What is the situation of Mopa Airport as of today with the inauguration of this double integrated? Since Secretary said something and MP said something else, I'll not say anything. No, but do you think there is already the Sindhudurg Airport is in progress of construction? In between is the Mopa Airport and now the double airport. Do you think 3 airports are feasible within a radius of 200 kilometers? According to recent government of India's policy, we leave it to the state if they want to develop an airport. It's up to them. The central government has said that we will help whatever the state government. It's their responsibility basically. Absolutely. The Greenfield Airport means that commercially it has to be viable. The only assurance what they actually want is this will remain. Yeah, the fact that assurance they want. The fact we have expanded this, of course, this will remain. वास्कोच्यान रिपोर्टर दिशांत परब. गोयच्या साहेबाचे फेस्त मंगळारा मोठ्या दबाज्यान मनयले. 9 दीस नवेना जातकच 10वे दिसा फेस्त जाता. फेस्ताच्या मुखेल मिसाक कारवारचो बिशप डेरिक फर्नांडीस आशिल्लो. ताचे बरोबर गोयचो आर्च बिशप फिलिप नेरी फेर्रांव आशिल्लो. संवसारभरातले हजारांनी लोक पोन्ने गोंया फेस्ताक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे दर्शनाक येतात. फुडल्या वर्सा सेंट फ्रांसीस झेवियराची कूड दर्शनाक भायर काडपाची तयारी चल्ल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त व्हडा भक्तिभावान मनयले. फातोडेर सावन मिसाक लोकांनी गर्दी केल्ली. फेस्ताच्या मुखेल मिसाक कारवारचो बिशप डेरेक फर्नांडीस आशिल्लो. तशेंच बिशप राउल गोन्साल्वीस, आर्च बिशप फिलिप नेरी फेर्रांव आनी हेर पाद्री आशिल्ले. मिसाक आनी फेस्ताक राजकी तशेंच हेर मळावेले मानेस्त दिवन गेले. My message to you today on this feast of Saint Francis Xavier is, let us go and push the good news of Jesus Christ till the end, till the last breath of our lives. Amen. पोन्ने गोयच्या फेस्ताची फेरी फामाद. फेस्ताच्या निमतान फेरयेक बरीच गर्दी पडटा. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ तरुण तेजपालाचे चौकशीक सुरवात जाल्या. सोमाराच ताचे सगळ्यो मेडिकल टेस्टी जाल्यो. तांचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला. तेजपालाक बुधवारा घडणूक घडिल्ल्या थळार हॉटेल ग्रँड हयातान व्हरपाचे आसात. पुलिसांनी सोमारा केल्ल्यो सगळ्यो वैजकी चाचण्यो तेजपाल पास जाला. मंगळारा सुमार 9:30च्या सुमाराक आरोपी तरुण तेजपालाक दोना पावलाच्या क्रायम ब्रांचीच्या ऑफिसात व्हेलो. कांय वेळा उपरांत तरुण तेजपालाची फामील आनी ताच्या आदोगादान तेजपालाक ब्रेकफास्ट हाडून दिलो. ते उपरांत ताची चौकशी सुरू जाली. सकाळी सुरू जाल्ली चौकशी राती उसरा मेरेन चलताली. बुधवारा आरोपी तरुण तेजपालाक चड करून लैंगिक अत्याचाराची घडणूक घडिल्ले सुवातेर हॉटेल ग्रँड हयातात व्हरून चौकशी करतले. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण कांय म्हत्वाच्या साक्षीदारांच्यो जबान्यो इतले मजगती नोंद जाल्यात. तेजपालाची भलायकी ठाकठीक आसा. ब्रेकफास्ट, हातून कपडे सगळे ताका घरच्यांकडच्यान येता. तेजपालान कादयेत फॅन मागला. ताचेर कोर्ट बुधवारा निकाल दितलो. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.